सुरवातेक आमी गीत घेवया. L5 पेज नंबर 146. L5 पेज नंबर 146. देव मंदिरांतले उजवे कुशींतले उदक व्हांवताले हांवें तें देखले. देव मंदिरांतले उजवे कुशींतले उदक व्हांवताले हांवें तें देखले. जांकां हें उदक व्हांवून मेवताले तांकां देवाचें ताळोळ मेळटाले. जांकां हें उदक व्हांवून पावताले तांकां ताळोळ मेळटाले. देव मंदिरांतले उजवे कुशींतले उदक व्हांवताले हांवें तें देखले. देव मंदिरांतले उजवे कुशींतले उदक व्हांवताले हांवें तें देखले. काळजांत तांव सगळीं गांवून म्हणटालीं सर्वेस्पराक सोय. काळजांत तांव सगळीं गांवून म्हणटालीं सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. देव मंदिरांतले उजवे कुशींतले उदक व्हांवताले हांवें तें देखले. देव मंदिरांतले उजवे कुशींतले उदक व्हांवताले हांवें तें देखले. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीवोन बाबा भयणीनो, तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज सोम्याचें पुनर्जिवनपण आमी समोरमतांव. जेजूचें पुनर्जिवनपण क्रिस्ती धर्माची बुन्याद. सांत पावलू कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा, क्रिस्ताक देवान पुनर्जिवनपण करूंक ना जाल्यार आमची पोरगोटणी पोकोल, तुमचो बाबार सारको निर्फोल. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात, पूण देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवन केला म्हणटोच आमची पोरगोटणी स्वताची बाबार खरो. आमकां पातकाचें बोगसणें आनी सोडवण आसा. जेजू पुनर्जिवन जाला, तो खऱ्यांनीच पुनर्जिवन जाला. ह्या स्वताचे खोलायेन वळख घेवंक आनी ह्या स्वताची आमच्या जिवितांतल्यान पोरगोटणी करूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. बाबा भयणीनो, सगलो खुशालकायेचो दीस हो आयज आमकां, कित्याक सोमी जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाला. आनी हो पुनर्जिवनपणाचो भरवसो आमकां आमच्या जिवितांत जायतें बरें दाखयता आनी जाय तो बरो भरवसो दिता. देवाक आर्गां दिता आसतना आमी सगळे आमच्या चुकीचें बोगसणें मागुया. जायते पावटी आमी ह्या पुनर्जिवनपणाचेर भरवसो दवरूंक चुकल्याव आनीक निर्शेल्याव जिवितांत. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यां देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वस्पर्या देवा सर्वीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या बापासून आम्ही तुका वागता सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सौम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काटाय आमची कापणूक कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची Jesu Christa, eklos tu powi. Eklos tu isut, eklos tu pot bistro. Amen, amen, amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोडवणारा तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं मरणाचेर जैत व्हरून आयच्या दिसा तुवें स्वर्गीचो दारवटो आमकां उगडलोय. ताच्या जैतीवन पुनर्जीवनपणाची भोगतीन आनी दोबाज्यान आमी परब केल्या. तर आतां तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडाचें नवें जिवीत जावं दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें. जुआंवान स्नान पडगोटलें तेतून तावन गालिलियाक सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमी जाणत. देवान कशे भाशेन नाजारेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी सोक्तीन मागलो.
तें तुमी आयकलां. वेतांतूय ताणें बरें शिपडायलेलें आनी देंवचाराचे पदवे खाल आसलोल्यांक बरी केली, कित्याक देव ताचे सोवें आसलो. जुदेवांच्या देसांत आनी जेरुजल्यांत ताणें केल्ल्यो त्या सगळ्या वस्तूंचे आमी गोवाय. एका लांकडार उमकळावून ताणें ताका जिवेशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिल्लें. सगळ्या लोकांक न्हय, पूण देवान आदीं फुडें नेमलोल्या गोवायांक. आमीच ते गोवाय. तो मेल्यांतलो जिवन जातोच ताचे बरोबर जेवल्यां आनी पियेल्यां. ते जिव्या आनी मेल्ल्यांचो मुनसुबीदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं ताच्या नांवान पातकांचें बोगसणें जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी ताकाच साक्षी दितात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्तीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलो. जबाब सर्वेस्पराक जोय. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब सर्वेस्पराक जोय. भाग्यवंत पावलोन कॉलोस्कारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यात म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचें जावं दी तुमचे अंतरेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. तुमचीं चिंतनां सर्गीच्या वस्तूंचेर आसून दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय, कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोवें लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त, आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेंत तुमकां वांटो मेळटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुम्या तूं स्वर्ग त्या संवसाराचो सदांची वाट दाखोवन म्हाक आमकां कुर्बा उतर कोण पावता उजवाडा तुज्या सदांच राव. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं.
जुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया बोस सकाळी आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातोर काडलोली देखून सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून वचून तिणें म्हणलें, सोमयाक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशीं गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगीन धांवलो आनी समाधीशीं पयलो पावलो. आनी वडो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल. ओली सरशी न्हय पूण कुशीन कोवळ्ळलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास धरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक जाय आसलो म्हूण ते आजून नकळो आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Wakani tuka Krista. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू पुनर्जीवन जाला. बाबडीनो, वी आर ईस्टर पीपल एंड Alleluia इज अ सॉंग. आमी पास्कांची पोरजा आनी आमचें गीत Alleluia. आनी Alleluia हें गीत खेरीत भाशेन हें खुशालकायेचें गीत, हें देवाची मोहिमा गायतलें गीत. आयज आमकां खुशालकाय, कित्याक हे 40 दीस कोरेजमाचे आमी समरंभल्या उपरांत आतां आमी पुनर्जीवनपण जेजूचें समरंभता. जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जाला. जेजू जेन्ना मेलो तेन्ना जेजूक फोंडान दवरपाक जायते प्रयत्न केल्ले. पयले सुवातेर तो जेन्ना मेलो आनी ताका फोंडान निकी पिलो तेन्ना त्या धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी पिलाता लागीं मागलें, पळय ताची कूड ताचे शीस चोरून घेवन वेतले आनी मागीर तो पुनर्जीवन जाला म्हूण सांगतले, कित्याक ताणें सांगून दवरलेलें आसा आपण पुनर्जीवन जातलो म्हूण. ह्या पासत पारो थंयसर दी आनी हो पारो दिवचे पासत एक व्हडली फातर थंयसर लवडून घातली. फातर एक घातली जाल्यार दुसरी वस्त केली, ताचेर एक शिक्को मारलो, अ सील. हो सील हो शिक्को रोमकारांचो, सरकाराचो शिक्को, तो मोडूंक जायना कोणाच्यान. तिसरी वस्त केली, थंयसर राखणें दवरलें, राखपाक सोल्दाद दवरले, कित्याक हे शीस येवन ताची कूड घेवन वचत आनी तो जिवन जाला म्हूण सांगत. इतली बंदोबस्त केल्ली आसतनाय तिसरो दीस जेन्ना आयलो तेन्ना जेजूक पुनर्जीवन जावपाचो कोणाच्या नाडांक जावंक ना. कोणाक खबर ना, कोणाचीच गरज ना, पूण देव जेजूक पुनर्जीवन करता. आनी देव पुनर्जीवन करता तेन्ना ताचे मुखार कसलीच आडकोड दिगूंकूच उपकारो ना. ती फातर आसली येदी व्हडली कुशीन चल्ली. मातेवाचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, आंज बडवो आयलो आनी ती फातर धुकळ्ळी आनी ते फातरीचेर आपूण बसलो. जो शिक्को थंयसर मारलेलो रोमकारांचो शिक्को तो मोडोन गेलो. द सील वॉज ब्रोकन, द रोमन सील. आनी जे सोल्दाद थंयसर आसलेले राखूंक ते भिवून पळून गेले. आनी जेजू पुनर्जीवन जालोच,
कित्याच्यानूच वो कोणाच्यानूच जेजूक तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावपाचो आडावंक जावंक ना. भाव भयणीनो, आयज आमी जे परिस्थितीन आसा, जेन्ना आमकां आख्या संवसाराचेर सगळे वाटेन काळोख दिसती पडटा, सगळे वाटेन मरण दिसती पडटा, आनी आयज जरी तर आमी अपडेट्स घेतल्यो कोविड-19 हाच्यो, जाल्यार आंकडो वाडत आसा. कितली दूख, कितले कोश्ट आनी कितलो काळोख संवसाराचेर. आनी ह्या संदर्भान लॉकडावन बंद सगलें. समोरमण्यो नात, एकामेकाक मेळप ना, बाराबर येवप ना सेलेब्रेशन करपाक. आनी घोडी हो वायरस वो जे कोण भिरांतीन आसात ते समजले हे पावटीक इस्टर ना, समोरमणी ना, जेजूचें पुनर्जीवनपण ना. पूण ना, कोणाच्यान तें आडावंक जायना. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची समोरमणी जालीच. कित्याक जेजू दुबावा विरेत पुनर्जीवन जाला, तो खऱ्यानूच जिवो जाला. आनी हो जिवन जाला तो जेजू सगल्यांक मेळटा. आयच्या वाचपांनी आमी कांय बरो संदेश घेतला. पयल्या वाचपान धर्मदुताच्या इतिहासान आमी आयकता, हे शीस जेजू भेटल्या उपरांत आनी आपणाक पवित्र आत्मो मेळ्ळ्या उपरांत जेजूचें पुनर्जीवनपण सगल्यांक परगडटात. आनीक जेजू जो पुनर्जीवन जाला ताचे बरोबर जियेल्ले हे आपोस्ल, ताचे बरोबर खावन पिवन आसलेले हे आपोस्ल जेजू दुसऱ्यांक दिता. मेल्लो जेजू न्हय, पूण पुनर्जीवन जेजू. आनी पुनर्जीवन जेजू भितर हो भरवसो आसा, हो भरवसो, हो होप जो आमच्या जिविताक लागता, सदांच लागता. पूण खेरीत भाशेन आतां ह्या दिसांनी जेन्ना आमचेर सगळ्या वाटेन काळोख पडलेलो आसा, हो भरवसो आमकां आनिकूय गरजेचो. आनी तो आमकां एके भाशेन वाट दिता मुखार वचपाक, भियेनासतना वचपाक, खुशालकायेन वचपाक. दुखी जावन निराशीपणान रडून न्हय, पूण खुशालकायेन. तर हीच खुशालकाय आमकां दिवचे पासत सर्गीच्या वस्तूंचेर आमी नदर दवरची म्हूण आमकां भाग्योन पावलू कॉलस्कारांक चीट बरोवन सांगता. आमच्यान जायतें पळोवंक जाता आयज आमच्यान रिपोर्ट्स पळोवंक जातात, फिगर्स पळोवपाक जातात, वेगवेगळे ग्राफ्स आसात ते पळोवपाक जाता. कर्व आसा, वयर चडत आसा, देंवच ना, फ्लॅटन जायच ना. आनी आख्खो संवसार म्हणटा लेट अस फ्लॅटन द कर्व, लेट अस बी इनसायड, लेट अस फायट कोविड-19. आमी हो कर्व आसा तो वांकडो करुया, देंवया परतून. तो वयर चडत आसा तो. जाल्यार हें सगलें करूंक आमी भितर रावपाक जाय. पूण हें सगलें करता आसतना आमची नदर ह्या वस्तूंचेर दवरून आमी दुखी जावपाक गरज ना. जरी तर आमी हे आंकडे पळयता, जरी तर आमी संवसाराची परिस्थिती नियाळटा, जाल्यार ताकाय कारण आसा. हो नियाळ केल्या उपरांत आमी भिवूंक न्हय, पूण हो नियाळ केल्या उपरांत जी काळजी आमी घेवपाची आसा, जी प्रिकॉशन्स आमी घेवपाची आसा आनी जी तयारी आमी करपाची आसा ती करूंक. हो कर्व आनी हे आंकडे आनी हे ग्राफ्स पळयल्या उपरांत हें आमचें जावंकूच जाय. ही आमची तयारी ह्या दुयेंसाचेर आड झुजूंक. आनीक आमची नदर जेन्ना सर्गीच्या वस्तूंचेर आसा, कित्याक पुनर्जीवन जाल्लो जेजू स्वर्गार आसा, तर जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर नदर दवरून आमी भरवशाची मनशां. आनी देखूनच आमी जैतिवन जातले, आमी भियेवची ना, आमी फाटीं पडची ना. जेजू जेन्ना पुनर्जीवन जाला तेन्ना जेजूची पुनर्जीवन जाल्ली कूड आदले भाशेन न्हय, जे भाशेन हे शीस जेजू बराबर जियेले, खायले, पिले तसली कूड न्हय. ही आख्खीच दुसरे भाशेन पुनर्जीवन जाल्ली कूड. म्हणटच ह्या सगळ्या वायटांतली जेन्ना आमी भायर सरता तेन्ना भोव गरजेचें भावा भयणीनो आमी आतां वेगळीं जावंक, एक नवेपण आमचे भितर येवंक. जशें आमचो पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, आफ्टर दीस सिट्युएशन, दॅट इज आफ्टर कोविड-19 passes away, there will be a new world order, a new society, a new people. सगळें नवें, आदलें आसा तें कांयच ना. एक चलपाची आनी एकामेकाक पळोवपाची आमची वागणूकूच बदलूंक जाय.
जरी तर आयज आमी कोणूय म्हणटा हें कोविड-19 बेगीन काबार जाल्यार पुरो, हें लॉकडावन बेगीन काडून गेल्यार पुरो, आमी परतून आमचीं कामां करतल्या, आमी परतून लोकांक नागयतल्या, परतून लोकांक फटयतल्या, परतून आमच्या आडगांनी वेतल्या, परतून आमी आमच्या सगल्या बुरशेपणांनी आनी सगल्या वायट वस्तूंनी परतून गूल जातल्या, ह्यो वस्तू सगल्यो आमकां करूंक मेळटल्यो, जाल्यार तातूंत पुनर्जीवनपण ना. आमी परतून मरणाक वचपाचें चिंत्ता. पूण जरी तर आयज हें सगलें आमी पळयता, जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां नवेपण, आख्खेंच नवें जिवीत जिवंक आपयता. म्हणटच नव्या जिवितांत आमी एकामेका लागीं बरेपणान जियेतल्या, एकामेकाचो आमी फायदो काडचो ना, एकामेकाक आमी चिड्डून दवरची ना, वो आमी नाका जाल्ल्या वस्तूंनी आमचें मन घालून आमकांच बश्टायची ना. आमी एकाच देवाची चाकरी करतल्या. जी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमकां देवान दिल्ल्यो आसात त्यो बरे भाशेन मानून घेतल्या, सृश्टीची आमी काळजी घेतल्या, एकामेकाक आमी रेस्पेत मान दितल्या. आनी हें सगळें करता आसतना आमचो देश नवो, हो संवसार नवो, सगळेंच नवेपण आमकां येतलें. तर हेंच जेजूचें पुनर्जीवनपण. तर आयज जेजूचें पुनर्जीवनपण आमी खुशालकायेन मनोवया आनी हो बरवसो आमच्या काळजान घेवया. वय हांव नवो जातलों, हांव नवो जातलीं. जण एकल्यान आमी आमचो निचेव करचो. ह्या पुनर्जीवनपणान आमकां जरी तर वांटो जाय जाल्यार हें करपाची गरज आसा. जेजू जेन्ना पयले फावटी पुनर्जीवन जावन मागदलाचे मारयेक दिश्टी पडलो, पयलें उतर जालें, भिवू नाका, डू नॉट बी अफ्रेड. आजून पासून हें पुनर्जीवनपण जालें, फाल्यां लॉकडावन वेचें ना, फाल्यांच दुयेंस काबार जावचें ना. मुखार आनिकूय आमकां इल्लोसो काळोख दिश्टी पडटा. दुबाव विरेत हातूंतल्यान आमी बरेपण आसा तें पळोवपाक जाय. पूण बरवसो आनी जेजूची आमकां ही भासावणी, हांव तुमचे आदीं वेतां. म्हणटच आमचे मदें आमचे मुखार जरी तर तो वेता जाल्यार ती वाट आमच्यान चलूंक जाता, बरवशान चलूंक जाता, भियेनासतना चलूंक जाता. हें करता आसतना कोणाच्यानूच तें आडावपाक जायना. जांचो विस्वास जेजूचेर आसा तांकां कोणाच्यान आडावपाक जायना नव्या जिवितांत भितर सरपाची. तर आमकां जण एकल्याक हीच कृपा मागुया, नवी मनशां जावया, जेजूचें पुनर्जीवनपण आमच्या जिवितांतल्यान समरंभुया आनी आमच्या घराब्यान आनी आमचे भोंवतणी एक बरो संदेश आमी पाठोवया. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ जेजूचेर आनी जेजूच्या पास्कांच्या गुटाचेर खोल आसा. तर सगळीं आमी ह्या वेळार आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमंतान देवा, सुरपदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार झुल्लो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी ह्याच बरवशान आतां देवा मुखार दवरुया. हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूची शिकवण पोरचेक दितना आपल्या जिवितांत पयली ती पाळूंक आनी हे तोरेन पुनर्जिवंत जेजूच्या आज्ञाक पालो दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Doya Bapa, Doya Bapa,
आमची मागणी ऐकून घे बापा. शांती तुमकां. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ओदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे शिकवणे पोरमोणे चलूंक नीत शांती बरेपण समाजांत हाडूंक वावरूंक आनी अशें दुसऱ्या धर्माचे सरकारी फुडाऱ्यांक ते शांतीचे नमुने जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. पोले नासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी. आमच्या जिवितांत कोश दूख पिडा रोग वादोड मोडां उप्रासतात तेन्ना भोव करून आयच्या काळान कोविड-19 पिडेंत लागून दुबाव भितर सरतात. जेजून सांडल्यात कशी दिसतात. असल्या वेळार पुनर्जीवन जेजूचेर आमचो भावार्थ तीर गोट दवरूंक आमच्या बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. जाणो जायात सदांच होय काला योगनाचे सोपाडणे पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेजू पुनर्जिवंत जाला आनी तो आमच्या सांगाता आसा. ह्या पुनर्जिवन जेजूचे आस्वासन सदांच मनांत दवरून ताचे आसने दर घडयेक आमी अणभवूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. तुमी ह्या घडणेची साक्षी दिवंक जाय. बावतिस्मा वरवीं दर एका क्रिस्ती भावा भयणाक पुनर्जिवंत जेजूक साक्षी दिवंक जबाबदारी आसा. जंय आमी आसा भोंवताव वावर करता थंय आमी जेजूक साक्षी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमची जण एकल्याची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया आमचे गोंयकार भाव तारवोटी सुमार 100 जाण हे बोटीचेर आसात आनी तांकां परतून मुंबय पाठयल्यात. तांकां राख आनी सांबाळ आनी तांकां बरे भाशेन आपल्या गांवघरा पावय म्हूण तांचेय पासत मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. दयाळ बापा, खालतिकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी शिसा भाशेन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमच्या सोमयाक काळजीदारपणान गोवायकी दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेडार आमी कित घेवया. C24 पेज नंबर 38. C24 पेज नंबर 38.
म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लायकी पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी पसण घेवन वाडत वेता. हे मनान धरून पास्क परबेच्या संतोसान भरलेल्या काळजांनी तें आमी तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Surgani संसार बदल्यार तुझ्या वैभवान. सुर्गानी संसार बदल्यार तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो घूट परगोटुया. Gesù bello, Gesù
जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्ज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची तुज्या पुनर्जीवनपणान आयज खुशाल जातल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना सर्वेस्पराक जय जय जेजू पुनर्जीवन जाला तो फोंडांत ना तो फोंडांतलो उठलो आमी जेजू बराबर फोंडांतलीं उठूंक आनीक पुनर्जीवनपणांत नवीं जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिली संसाराची पाप काटोली आमची काकूत देवाची शिली संसाराची पाप काटोली देवाची शिली संसाराची पाप काटोली आमकां शांती
हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू संवसाराचें पाप काडटा तो शिडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवनाका. आमेन. आमेन. Moja gayon ko, Musha kain ulaso, Moji mi to dieta, Mozo deu de mon Jesus, Hotmia moja gayon ko, Musha kain ulaso, Moji mi to dieta. Mozo Deus de bom Jesus, Bukelo mozo odmo, Virunelo de mozo, Mailo Jesus deu caro, Apun mozo panzalo, Otmia moja gayon to, Pusha kainu lasso, Moji vito dieta, Mozo Deus de bom Jesus, Otmia moja gayon to, Pusha kainu lasso, Moji vito dieta, Mozo Deus de bom Jesus, Daniele moje kali, Shitolut karatale, Suke moje polomba, Kali sale gadushi. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्कांच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवी केलें. ही नवी जीण मोवाळायेन राख, सांबाळ आनी वाडोय आनी जेजू बरोबर मोहिमेवन पुनर्जीवनपणाच्या प्रकाशान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आमी पास्क मनयला. सगल्यांक तुमकां आमी परबीं पाठयता. हॅपी इस्टर. जेजू जीवन जाला ही खबर सगल्यांक तुमी पावोवची आनी एकामेकाक तुमी परबीं दिवची.
जेजू पुनर्जीवन जाला तो फकत न्हूच आमकां क्रिस्तांवां पासत पूण सगल्या संवसारा पासत. ह्या पासत आमच्या गांवचे जे सगळे दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां आसात तांकांय आमी परबीं पाठयता ह्या पासकांची. आनीक जिवन जाल्ल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती कृपा तुमच्याय जण एकल्याच्या घोराब्यांनी आमी मागता. आयज आमी एकामेकाक हो जेजू दिता आसतना हेंच कुशालकायेचें गीत गावुया, हालेलुया. आनी एकामेकाक हे कुशालकायेचो आमी संदेश दिता आसतना आयच्या दिसाक नॅगेटीव कांयच नाका. आयज नॅगेटीव मॅसेजीस येयत जाल्यार पासून रोखड्योच डिलीट करून उडयात, त्यो दुसऱ्यांक आनी धाडी नाकात. म्हणटच आयज फकत पॉझिटीव जें कितें आसा तें एकामेकाक धाडुया, एकामेकाचे कुशालकायेन वांटो घेवया आनी एकामेकाक बरवसो दिवया. आयज 12 वाजता दनपारां आमच्या बिस्प सायबा बरोबर आमी सगळीं मागण्यांत एक जातल्यो. न्हयच फकत आमचो बिस्प साहेब पूण भारत देशाचे सगळे बिस्प साहेब बराबर मेळून आपआपल्या लोकां बरोबर आयज हे मागणे देवाक उबारतात 12 वाजता. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक परगडटात, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू दुसऱ्यांकूय दितात, आमकांय दितात, ताची महिमा गायतात आनीक ताचे लागीं मागतात पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू लागीं आमकां ह्या काळोखांतलीं बेगीनूच भायर काड म्हूण. म्हणटच 12 वाजता तुमी सगल्यांनी जाता ते भाशेन ह्या मागण्यांक एक जावचें. आयज दनपारां 12 वाजता CCR TV हाचेर ताचें प्रसारण जातलें. तुमी जावं तुमचे टीव्हीचेर वो CCR TVच्या YouTube चॅनलाचेर हे प्रसारणान भाग घेवं येता. आमी जाता ते भाशेन आमच्याय सावंड सिस्टमाचेर भायर घालपाक ते प्रयत्न करतले. तर आमी सगळीं तातूंत भाग घेवया, आमच्या देशा पासत संवसारा पासत मागुया आनीक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची तुस्त आमी गावुया. आयज सांजेर 6 वाजता इंग्लेजीन मीस जातलें आमचे फिरगोजेन, तें लायव्ह स्ट्रीम जातलें. तातूंतूय तुमी ज्या कोणाक गरज आसा आजून पासून मिसान जाणी भाग घेवंक ना तांणी ह्या इंग्लीज मिसांतूय लायव्ह स्ट्रीम भाग घेवं येता. आनीक एक चोत्राय धरची, लॉकडावन जे मेरेन आसा आमचे फिरगोजेन सकाळचें 7 वाजताचें मीस लायव्ह स्ट्रीम जातलें. तशेंच सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्कारा मुखार बसून लायव्ह स्ट्रीम जातली. आमी तुमकां आमंत्रण करता ह्या मिसान भाग घेवंक आनीक ह्या पवित्र एडोरेशनान भाग घेवंक जें लायव्ह स्ट्रीम जातलें तुमच्याच घरांत रावन. आयज इस्टर मनोवपाक भायर सरपाची गरज ना, लॉकडावन तसोच आसा. म्हणटच फकत आमच्या घरांत रावन आमी आयज समरमणी करची, भायर सरून समरमणी करपाची गरज ना. म्हणटच हे सगल्यो जी काळजी आमी घेवपाक जाय ती बरे भाशेन घेवया. स्टे एट होम, भितर रावात बरे भाशेन. आनीक जे सॅनिटायजेशन करपाच्यो पद्दती आमकां दिल्ल्यो आसात त्यो आमी बरे भाशेन पाडुया आनी आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे कृपेन ह्या वायटाचेर जैत व्हरतलीं हो बरवसो दवरुया. पासकांचो खेरीत आशिर्वाद आतां आमी घेतल्या. तुमची जण एकल्याची मागणी, तुमच्या घोराब्याची मागणी देवा मुखार दवरात. दर एका आशिर्वादा फाटल्यान आमचो जबाब व्हडल्यान आमेन जावं दी. सगल्या भावार्थान आनी खुशालकायेन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकले बागोयात. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दबाजीक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाब तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगल्या पातकांतलीं तुमकां निवारूं. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो काळ सोंपतोच संतोश भरीत काळजांनी ताचें पुनर्जीवनपण तुमी समरमतात. उतरां वर्त्या आनंदान सासणाचे परबेन तुमी वांटो घेवंक पावूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जय जय.
देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय. गीत घेवया K6 पेज नंबर 142. K6 पेज नंबर 142. Ponadločimo zalozujicu, ponadločicu zalozujicu, ponadločimo zalozujicu, ponadločicu zalozujicu. Podvedam, Gospodaram, koji koso, konaco, konača lulunca. Civita